नॉमिनेशन भरला कितें सांग सोदता तूं? आयज म्हाका दिसता हांव सगळ्यांक फर्स्ट येवन नॉमिनेशन भरलें आसता आमच्या आख्ख्या मुर्मुगांव तालुक्यात आनी खूब आनंद दिसता कितें जे प्रकारे आयज आमचो 1 म्हयनो जालो लोकांचे डोर टू डोर हांव कॅम्पेनींग चालू आसा आनी ज्या प्रमाणे लोकांचो रिस्पॉन्स मेळपाक लागलेलो आसा लोकांनी एकूच थारायलेलें आसा ह्या फावटी कितें आमकां बाबा चेंज जाय. लोक ह्या गव्हर्मेंटाक अक्षरशः विटलेले आसा. लोकांनी ह्या फावटी डिसायड केलेलें आख्खे गोंयभर की बाबा ह्या फावटी आमी गव्हर्मेंट चेंज करतले. त्याच प्रमाणे आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मुर्मुगांवांनी लोकांनी डिसायड केलेलें आसा की बाबा ह्या फावटी आमी एक चेंज घडयतले म्हणून आनी लोकांक हांव बंद मन वचोन मेळटा तांकां सगळ्यांक डोर टू डोर जेन्ना वयता तेन्ना तांकां एकूच रिक्वेस्ट करता म्हाका एक चान्स दिवन पळया म्हणून आनी जे पर्यंत म्हाका चान्स मेळना ते पर्यंत म्हाजी जी कॅपेसिटी आसा म्हाजी जी वर्किंग गव्हर्मेंट लेवलाचेर जे हांव करूंक शकता ते तुमकां कळपाना. सो हे लोकांक खंय तरी पटपाक लागलेले आसा आनी लोकांनी एक आश्वासन दिलेलें आसा की बाबा ह्या फावटी आमी तुका एक चान्स दितले म्हणून. लास्ट टायम अवघ्या मतान तुमी हरलेले पूण ह्या टायम कसो कितें रिस्पॉन्स आहा तुमच्या लोकां कडेन? पळय तेच सांगता कितें ह्या फावटी कितें आसा भरपूर लोकांचो रिस्पॉन्स मेळपाक लागलो. सो जे लास्ट टायम कितलेशे लोक जे म्हाजे बरोबर नासले जे आमचे ऑपोजीट पार्टी वांगडा आसलेले आयज ते लोक भरपूर जाण आमकां आमचे कडेन लागीं येयलेले आसा आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा मुर्मुगांवान एक व्हडली डिफरन्सीचो फायट आसना. सदांच बारीक वोटाक लागून हांव डिफीट जाल्लो आसा ते 2012 जावं या 2017 जावं दोनूय इलेक्शनाक हांव फक्त स्मॉल मार्जिनाक लागून डिफीट जाल्लो आसा. सो आयज ज्या प्रमाणे हांव लोकां कडेन वयपाक लागलो आसा इतलो कॉन्फिडन्स आसा इतलो लोकांचेर म्हाका विश्वास आसा की लोक अक्षरशः देवाची शपथी घेवन सांगता देवाचे फुड्यान प्रणाम जावन सांगता की बाबा ह्या फावटी आमी तुज्या बरोबर आसा आनी म्हाका इतलो गॅरंटी आसा इतलो विश्वास आसा की ह्या फावटी जो विनींग मार्जीन आसतलो तो एक मोठो डिफरन्स आसतलो. विनींग मार्जीन एक बारीक विनींग मार्जिनान व्हडल्या विनींग मार्जिनाच्या डिफरन्साचेर हांव मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन जिखून येतलो आनी पूर्ण म्हाका लोकांचेर खात्री आसा कित्याक आयज जे वोटर्स जे लोक आयज आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन जेन्ना हांव तेंच्या घराघरांनी भोंवता जाल्यार तेंचो जो रिस्पॉन्स आमकां मेळपाक लागलेलो आसा आनी त्याच प्रमाणे जो ऑपोजिशन आसता तेणें फक्त कितें आसा फाटल्या दारांसून सत्याक घेतलेलें आसा एवरी टायम तेणें तशेंच केल्लें आसा. आतां खुबशे तेणें वोटर्सांक डिलीट करपाक प्रयत्न केलो बायनाचे आमचे कितलेशे वोटरांक बट आयज देवाच्या कृपेन आयज ते वोटर्स जे डिलीट जाल्लेले तांकां परत आयज आमी इन्क्लूड करून घेतलेले आसा. कितलेशे न्यू वोटर्स आमी सगळे कडेन भोंवन आख्ख्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन न्यू वोटर्स घालून घेतलेले आसा. सो हांव कॉन्फिडन्स आसा की ह्या फावटी हे लोक सगळे जाण म्हाका साथ दिवन आमकां ह्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीसून 100% जिखून हाडटले. नीलू चलवता